João. Maria Jezuचे पांये मागता. Chapter 12. पास्काचे पोरबेक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका एक जेवण केलें. मार्ता परामोस कोत्ताली आनी ताचे बरोबर जेवणाक बसलोल्या मदें लाजार आसलो. अस्सोल जोटा मानशेचें चड मोलाचें एक रातभर परमलीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दमदमीत परमळान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसां मदलो एकलो ताचो घात घेतलो आसलो तो जुडास इस्कारियोत हाणें म्हणलें, कित्याक म्हूण हें परमळीत तेल 300 दिनारांक विकूंक ना आनी ताचे पयशे कित्याक म्हूण गरिबांक दिवंक नात? ताका गरिबांचें पडलोलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगटीची गांठ आसताली आनी तातूंत लोक घालतालो तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, आसूं दी तिका. म्हज्या निकी पिण्याच्या दिसाक तिका हो परमळ सांबाळून दी. दुबलीं सदांच तुमचे मदें आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच ना. जुदेव लाजाराक मारूंक सोदतात. जेजू थंय आसा म्हूण जुडेकारांतल्या जाणट्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच तीं थंय आयलीं जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल याजकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जायतीं जुडेकारां तांकां सोडून जेजूचेर भावार्थ ठेवतालीं. जेरुजाल्यान जेजूचो जैतिवंत प्रवेश. दुसऱ्या दिसा उत्सवाक आयिल्ल्या जायत्या लोकांन जेजू जेरुजाल्याक आयला म्हूण आयकलें. देखून माडांच्यो चुडट्यो घेवन ताका मेळूंक तो लोक भायर सरलो आनी असो आड्डूंक लागलो, जय जय, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, इस्रायेलाच्या रायाक जय. आनी जेजूक एक ल्हानशें गाडूं मेळ्ळें आनी ताचेर तो बसलो, कित्याक अशें बरयल्लें आसलें, सियोनाचे परजे भिवू नाका, हो पळय तुजो राया येता, गाडवाच्या पोराचेर बसून येता. ताचे शीस पयलीं ह्यो वस्तू समजले नात, पूण जेन्ना देवान जेजूक महिमेवंत केलो तेन्ना ताचे विशीं अशें बरयल्लें आसलें म्हूण आनी ताका अशें केल्लें म्हूण तांकां उगडास आयलो. लाजाराक समाधींतलो भायर आपयलो आनी ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो तेन्ना जेजू बरोबर आसलो तो लोक हे घडणे विशीं गवाय दितालो. ह्याच पासत लोकांची उरपूंच ताका मेळूंक भायर सरली. जेजून ही खुणाय केल्ली म्हूण तांणी आयकल्लें. तेन्ना फारिजेवांनी एकामेकाक म्हणलें, पळयलें मूं, आमचें कांयच चलना, आख्खो संवसार ताचे फाटल्यान चल्लो. कांय विदेशी जेजूचें दर्शन मागतात. उत्सवाच्या समयार देवाक भोजूंक जेरुजाल्याक चडून आयिल्ल्यां मदें थोडो ग्रीक लोक आसलो. गालिल्यांतले बेतसायदेच्या फिलिपासोशीं येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदतांव. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां पोत्तिपाल केलो. देवान मनशाच्या पुताक महिमेवंत करचो वेळ पावलो. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, गंवाचो कण्णो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जीं कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात तो आपलो जीव इबाडटात, आनी जीं कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करतात तीं आपलो जीव सासणीक जिविताक सांबाळटात. कोणीय म्हजी सेवा करतात जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसां थंय म्हजीं सेवकांय आसतलीं.
कोणीय म्हजी सेवा करतात जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो. जेजू आपल्या मरणाची खबर कोत्ता. आतां म्हज्या जिवाचेर आकांत आयला. हांवें कितें म्हणचें? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणून? ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावलां. बापा, तुज्या नांवाक महिमा जोडून घे. तेन्ना सर्गांत हांव एक ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक महिमा जोडून घेतल्या आनी नव्यान महिमा जोडून घेतलो. हें आयकून लागीं आसलेल्या लोकांन म्हणलें, घडघड मारला. दुसऱ्यांनी म्हणलें, एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून प्रतिपाल केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय तर तुमचे पासत आयला. आतां ह्या संवसाराची मनसुबी जाता. आतां ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक देव भायर घालतलो. आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें खुणायलें. लोकान ताका जबाब दिलो, क्रिस्त सदांकाळ जिवो आसतलो म्हूण आमी शास्त्रांतलें आयकलां. मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय म्हूण तो कसो सांगताय तर? कोण तो मनशाचो पूत? जेजून तांकां म्हणलें, आनीक इल्लोच वेळ तुमचें सगळें उजवाड आसा. उजवाड आसतना चलत रावात, ना तर तुमी काळोखांत सांपडटल्यात. काळोखांत चलतात तीं आपूण खंय वेतात तें नकळत. तुमी उजवाडाचीं भुरगीं जावचे खातीर तुमकां उजवाड आसतना उजवाडाचेर भावार्थ दवरात. जुदेव जेजूचेर भावार्थ दवरिनात. अशें सांगून जेजू तांचे सोंशिल्लो गेलो आनी लिपलो. जरी ताणें इतल्यो खुणा तांचे हुजीर केल्ल्यो तरी तांणी ताचेर भावार्थ ठेवलो ना. इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलेलें तें घडोवन येवचे खातीर हें अशें जालें. ताचीं उतरां हीं आसात. सर्वेस्परा आमी परगटल्या ती खबर कोण सत मानदीत? आनी हे घडणेंत सर्वेस्पराचो बलिश्ट हात कोणाक तरी दुखल जाला जायत? खरेंच तांच्यान सत मानूंक जालें ना. कित्याक म्हणल्यार अशेंय इसायासान सांगून दवरलें, आपल्या दोळ्यांनी तांणी पळयना जावंक, आपल्या मनान तांकां समजना जावंक आनी हांवें तांकां बरीं करचे खातीर तीं म्हजेशी परतून येना जावंक. तांचे दोळे ताणें कुड्डे केल्यात आनी तांचें काळीज दार निबोर केलां. जेजूची महिमा देखली तेन्ना ताचे संबंदी इसायास असो उलयलो. तरी आसतना अधिकारांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर भावार्थ दवरलो पूण ते हें भायल्यान दाखयनासले. कित्याक तांकां फारिजेवांची भिरांत आसली आनी आपणाक देवस्थानांतले भायर घालीत म्हूण ते भियेताले. कारण देवाचे महिमे परस मनशां मदें जोडलोले उडविकेची ते अदीक पर्वा कोत्ताले. जेजूच्या उतरा प्रमाणें मनसुबी. जेजून व्हडल्यान म्हणलें, म्हजेर भावार्थ ठेवात तीं म्हजेरूच न्हय, बगर म्हाका पाठयला ताचेर भावार्थ ठेवतात आनी म्हाका पळयतात तीं म्हाका पाठयला ताका पळयतात. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयलां. देखून म्हजेर भावार्थ धरात तीं काळोखांत वच्चीं नात. तुमी उतरां आयकल्या आसतना कोणूय तीं पाळिनात जाल्यार हांव तांची मनसुबी करिना. कित्याक संवसाराची मनसुबी करूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयलां. जीं कोण म्हजी बेपर्वा कोत्तात आनी म्हजीं उतरां मानून घेनात, तांची मनसुबी करूंक आसा कोण? जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा तांची मनसुबी करूंक कोत्तोलें. कित्याक म्हजेच अस्तंगी हांव उलोवंक ना. बापान म्हाका पाठयला आनी हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें हाचे विशीं ताणेंच म्हाका आज्ञा दिल्या आनी ताचे आज्ञा प्रमाणें हांव उलयतां तें सासणीक जिवीत हाडटा म्हूण हांव जाणो. म्हणटच तें कितें हांव उलयतां तें बापान म्हाका सांगलां तशेंच उलयतां.
देवाचें उतर हें